बुधवारा सकाळ सावन पावसान नेट धरला। घोंग्यांनी पावस, नुस्तेमारी बंदी पयलीं निमणो दीस म्हूण नुस्त्याक गेल्ल्यो बोटी वादळाच्या नेटार परत देगेर पावल्यो। वता वता थंय रस्ते उदका पोना। म्हापशां मार्केटांतलो रस्तो पयल्याच पावसांत बुडलो। आयज पयलोच पावस पडलेलो आसा आनी ह्या पावसाचे तुमी पळयता उदीक कशें भरला तें। हें वार्षिक पद्धतीने अशेंच आसता, हेका प्रोविजन ते करीत आसता म्युनिसिपालिटी, पूण ते कशें लेआउट तांकां मेळना अजून पर्यंत। खोर्ले म्हापशांत गटार नाले तुंबून उदक रस्त्यार। मंगळारा मान्सून केरळांत पावलो। गोंयांत तो 7 जूनाक पावंक शकता। गोंयांत सध्या मोरा वादळाच्या नेटार मान्सून पूर्व पावस सुरू जाला। बुधवारा वादळी पावसान खुबशे कडेन झाडां पडलीं। फायर ब्रिगेडीची चडूच धांवपळ जाल्ल्यान कांय कडेन लोकांनी झाडां आनी ट्रॅफिक क्लियर केलें। मडगांव पावसाचें उदक कांय दुकानांनी सरलें। आज तो पयले पावस पडला आनी हिंगा इतलें उदक भरला आनी आमगे शॉपान आख्खे शॉपान उदक भरून सारकें आमी मोटरसायकल सारकें करपा भितर येयल्ले। आतां एक वर जालें भितर बसून भायर सरपा मेळनासली। आतां चोयल आसतलें आमी कितकोन चलोन येयले ते हिंगा। आनी ही फोडय जी मारल्या न्ही ती फोडय कितें मातशें वयल्या वयर मान दवरला ड्रेन मारल्या ह्यो ड्रेन बऱ्यो भितर वचपा जायो। जर तर ह्यो भितर गेलो जाल्यार हिंगा उदक हेजें पास जातलें आनी एवरी इयर येता एवरी इयर। म्हाका दिसता कावन्सिलरां गेलें काम म्हणटे पयलें पावस पडचे पयलें हें इनिंग चोवपा जाय। मध्यान राती सावन खोल दर्यांत ट्रॉलरांची नुस्तेमारी बंदी लागू। बंदी 1 ऑगस्ट मेरेन उरपाची। सुमार 1,500 ट्रॉलरी पावसांत बंद। निमण्या दिसा म्हूण दर्यांत गेल्ल्या बोटींतल्यो कांय बोटी वाऱ्यान देगेर पावल्यो। पावस सुरू जाल्ल्यान दर्या देगांवेल्यो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सप्टेंबर मेरेन बंद केल्यात। बांबोळे जीएमसीचो सबवे उदकान भरून गेल्लो। सबवेंतल्यान उदक भायर वचपाची वाटूच बंद जाल्ल्यान ह्या सबवेंत उदक तुंबून उरिल्लें। फास्ट काड वचपे नाल्या ते। फोंड्यार रस्तो मुंगरोन सिलिंडराची गाडी आडवी जाली। बुधवारच्या पावसान पणजेची पावसाची तयारी सामकीच उक्ताडार पडली। मान्सूना पयलींच सुरू जाल्लो हो पावस फुडलीं 48 वरां असोच उरूंक शकता असो अदमास गोंयच्या हवामान खात्यान उक्तायला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।